12 राशींतू असे एक 4 राशी असा जे स्थिर राशी असा. स्थिर म्हळे ते केन्नाही खंयचेही तुम्ही स्थिर काम करचे असले ताका ते वापरचे. फॉर एन एक्झाम्पल जे तुमगेले ग्रह निर्माण करताच तेन्ना शिलान्यास मुहूर्त करचा ते तुमगेले तुम्ही जन्मांत एकदा बांदताले ना, 2 पंता घर बांदताले. एवरी टाइम तुम्ही बांदताची ना, एवरी टाइम तुम्ही करना. एकदा बांधली 40-50 वर्ष 60 वर्ष त्याच घरात तुम्ही रावताच. सो ते शाश्वताचे काम तुम्ही करचे. तशी कलश प्रतिष्ठ करचे, देव मंदिर निर्माण करचे, ग्रह निर्माण करचे, हे सर्व ही शाश्वत उरचित असेल काम. तातूंत ताका स्थिर जावन उरका. केन्नाही एकदा बांदल्यानंतर ते घटमूट उरपाक जाय. हे आमचे विचारान आमी बांदचे. सो एक शास्त्रान सांगले की जर लग्नांत गुरु असले आणि लग्नांत शुक्र असले, जे खंयचेही तुम्ही बांधकाम करताची ताजे आयुष्य 200 वर्ष टिकता म्हणगे न्हू ज्योतिष शास्त्रान सांगिल्लें आसा. आणि तसले मुहूर्त आयच्या दिवसाक कलश प्रतिष्ठाक मेळिल्लो आसा. एक दिकान स्वाम्याचेही आगमन जावका, स्वाम्याचे उपस्थिती ही जावका, एक दुसरे वाटेन ज्योतिषाप्रमाणे बरे मुहूर्त ही मेळका. सो आमगे लेखान तुमगे 2 देव न्ही, एक नरसिंह आणि एक परशुराम, दोन्ही झाले. एक साइड गुरुही आयले, एक साइड मुहूर्त ही देवान तुमका अनुग्रह केले अशी दिसता आमका. आणि मेन कसन की म्हळ्यार तुमका दिसता हे काय देव मंदिर तरी बांधून असा, हे कितें आणि पुन्हा कलश प्रतिष्ठा कसन महत्व अशी दिसताले की कलशाचे फक्त एक कलश गुडार घालचे न्ही, कोणेय तरी वचून घाल्यार जालें न्ही अशें दिसतालें. भटजी आसा, रंगनाथ भटजी आसा हांगा भोव वर्षान हांगा करता, घालून गेले जालें ना. कित्याक म्हळ्यार एक देवाचे सासाय जावका, गुरुचे आशीर्वाद जावका म्हळ्यार एकय एक उद्देशान तांणी सांगले आमगेले फक्त 13 कुटुंब म्हळ्यार स्वामी महाराजान रक्षण करचें आमकां. आणि हे पहिली खेप आमी ह्या देवस्थाना आगमन जाताची पिठारोहण जाले उपरांत त्याची शिष्य स्वीकार जाल्या नंतर आमी फर्स्ट टाइम हे देवालयांत आमी हांगा पाऊल घालता आसाची. आणि आमकांही खबर आसा की हांगाही आमगेले जीवन राम जप केंद्राचे उपकेंद्र म्हणून न्हू हेही एक देवस्थानांत हांगा राम नाम जप घडत आसा. सो आमकांही एक विचार आशिल्ले की आयच्या दिवसाक कितलेही कष्ट जाल्यार वैकेची येवन तरी कलश सोडून घेवन वचचेची म्हणून आमी तेन्ना मनान ठरयिल्लें. 1 महिन्या पयला येयले आमी तांकां सांगिल्लें मुहूर्त तुमकां 1 महिने नंतर मेळटा आणि जेही काम असा ते तुम्ही पहिलेच आरंभ करा म्हणून. म्हणजे संग्रह करचे, लाकूड संग्रह करचे, ताम्रपत्राचो कोण कामगिरी असा तागेले वचून उलोवन घेवचे, हे तुम्ही पहिले आरंभ करा. आणि जानेवारी 20 तारखेक मुहूर्त मेळटा. मकर संक्रांती जाल्या नंतर तुमकां मुहूर्त मेळटा कलश देवोवचेक. आणि 16 तारखेक तुमकां कलश चडोवचेक मुहूर्त मेळटा. सो तुमकां इतलेच टाइम फ्रेम मेळटा. त्या टाइम फ्रेमा भितरी तुम्ही हे सर्व ही कार्य करका म्हणून आमी सांगले. त्याप्रमाणे कुमिसाव मंडळी हांगाचे सर्व ही समाज बांधवांनी अत्यंत बरे रितीरी हांगाचे कार्य करून दिले बद्दल आमी ह्या संदर्भात संतोष व्यक्त करताची. विशेष जावन कलश प्रतिष्ठा कितें जावका. कलश कीर्तिम आयुष्यम प्रज्ञाम मेधाम श्रियम बलम योग्यताम पापहानिंच पुण्यवृद्धिंच साधयेत सर्व क्षेत्रमयो यस्मात् सर्व तीर्थमयो यतः अतो हरिप्रियोसित्वम पूर्ण कुंभ नमोस्तुते म्हणून सांगितलं असा. एक प्रतिनित्य आम्ही देवाक अभिषेक करताच. डायरेक्ट न्हंयन तुलेन ना बायन तुलेन नळ्यातून उदक हाडून देवाक घालनाचें. आमी पयलीं ते खंय संग्रह करताची एक कलशांत घालून घेताच. पयलीं डायरेक्ट हाडून घालता हांवें ना. गार्डनाक कशी उदक घालताची तशी देवा अभिषेक करचे जाता ना. कारा उदक कशी मारता तशी करचे जाता ना. आमी कशी स्नान करता तशी करचे जाता ना. देवाक अभिषेक करताना कितें करता आमी पयले 2 कलश उरता ना 5 कलश उरता. त्या कलशांत उदक हाडून घेवन त्या कलशाचे भितर आमी देवाक आमंत्रण करताच. खंयचे देवाक गंगा यमुना सर्व ही न्हंयचे देवाक अभिमानी देवतांक थंय आपूण घेवन हे कलशांतू गंगाचीच आसा म्हणून आमी विश्वास दवर घेवन तसंच त्या कलशांतल्यान आमी देवाक अभिषेक करताच.
सो इतले कलशाक आमी महत्व दिलं आसा. त्यात कोणू लास्ट प्रार्थना करताना कलशः कीर्तिम आयुष्यम प्रज्ञाम मेधाम श्रियम बलम योग्यताम पापहानी आणि पुण्यवृद्धी हे सर्व ही कलशाचे प्रार्थना केले निमित्तानं आमकां प्राप्त जाता म्हणून सांगितलं आसा. कीर्ती जावं का आमकां, आयुष्य आमकां जावं का, पुण्य आमकां जावं का, पापहानी कितेंही पाप केल्यारी ते निवारण जावं का, आरोग्य जावं का, हे सर्व ही कसन आसा कलशाचे प्रार्थना केले निमित्तान आमकां प्राप्त जाता म्हणून सांगितलं आसा. म्हळ्यार इतले आमगेल्या शास्त्रांतू कलशाचे हाका प्रामुख्यता दिल्ली आसा. समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर आईल तसंच समाज बांधवाक बऱ्यापणा खातीर तांगेल योग्यतानुसार नरसिंह आनी परशुराम देवान अनुग्रह करपा म्हणून घेवन आमी देवाले प्रार्थना करताची. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले कर्तव्य ते एक गुरुले कर्तव्य कसन की म्हळ्यार तांकां बरे मार्ग दाखोवचे, सन्मार्ग दाखोवचे, मार्गदर्शन करचे, देवाले घाराणे घालून घेवन तुमगेले कितेंही कश्ट असल्यार ते निवारण करून दिवचे म्हणून घेवन स्वाम्यान केन्नाही देवाले प्रार्थना करून घेवन प्रसाद दिवचे हे क्रम आसा. त्या निमित्तान आज वैकेची ते नरसिंह परशुराम देवाले प्रार्थना करताची की आईल तसले जमील तसले सर्व ही समाज बांधवांक देवान अनुग्रह करका, देवाल कृपा दृष्टी प्राप्त जावका आणि हांगा अनेक लोक उद्योग व्यवसायांत तांगेल कार्य करताची तांतू तांकां भरभराट वाडत वचका. तशीच बायल आसाची तांगेले एक अखंडित सौभाग्य तांकां प्राप्त जावका. तशीच हांगा चेडूं आसाची तांगे लौकीक शिक्षणांतू तांणी उत्तीर्ण जावका. तशी आतां एग्जामाचे टायम आता नरसिंह परशुराम मस्त उडगास येता कितें म्हळ्यार एग्जाम टायम न्ही. सो कारणांतरान सांगिल्लें मनुष्य बुद्धी. सो असल तरेचे एक संदर्भ एग्जामय चालू आसा तांकांही तांणी घेवचे तसले शिक्षणांत तांकां उत्तम अंक मेळून उत्तीर्ण जावं तशी जावं म्हणून ह्या संदर्भार आमी देवाले प्रार्थना करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगेल्या घरांतू तशीच परशुराम नरसिंह परशुराम देवस्थानांतू तशी कुमिसांव मंडळी तांगेल वैयक्तिक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत राव अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल गणिताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.